तुझ्या नावात सौम्या भक्तीना मी हल्ल्या भेटूच्या कामकाज्या बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय मुंड्या वायनार तुका स्तून दिताय जिविताक आनंद दादूस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायता तुझ्या नावान सौम्या भक्तीन आमी सगळ्या भेटूच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करसून या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो परत या सकाळी फुडें आलतारी भोवती जमल्या आयची लितुर्जी प्रत्येक जण आयचो वांजेल आमच्या जबाबदारी विशयान उलयतात तुमकां हर एकल्याक आमची आमची जबाबदारी आसा तुमकां तुमच्या कुटुंबांत ह्या कामाच्या थळार प्रत्येक जण कुटुंबांत ती जबाबदारी जी देवान दिल्ली आनी ती जबाबदारी पाळतना थोडे फावटी कश्ट भोगतात थोडे फावटी हेर संवसारी संगतीच्या इन्फ्लुएन्स या ताच्या प्रभावाक आमी वळख जाता आनी असो परिणाम जावन जी जबाबदारी सारके रितीन आमी पाळूंक शकना ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर प्रत्येक जावन जी जबाबदारी आमकां दिल्या ती सारक्या रितीन समजून घेवन ती पाळूंक जाय असची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागून घेवया. खंडीत जावन आमी चुकल्या आमची जबाबदारी समर्पक रितीन पाळूंक आमच्या आळसाय निमती आमच्या अस्कतकाये निमती आनी हेर आमच्या पातकां निमती आमी सुकूंक ना म्हणलें सत वळखून घेवन बोक्साने मागया बलिदान भेटोवंक तयार जावया. सांगात म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान पुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध तुमचो बोबड अपराध ह्या पासून घेवन सगळ्या देवदूतांनी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधकांनी विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून धदोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता
सासनाच्या सासनाक. सांब पावलून तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सर आमच्या कश्टां आणवरांनी तुमच्या भावार्था विशयां चिंतूंक आमकां जैत ती बुजोवन मेळटा. कित्याक सोम्यातय आमी थीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो. तुमकां पळोवन देवा वजीर आमी भोगतांव तें सर दादोसकाय पासत तुमच्या विशयान आमी देवाक कशीं अर्गां दिवेत. परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्था कांय उणें आसा जाल्यार तें भरतीकन दिवं देव आमकां फावो कर म्हूण दीस रात आनीकय चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागतांव. देवान आमच्या बापानस आनी जेजून आमच्या सोम्यान आमकां तुमचे सशी येवंक वाट केल्या पुरो. जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन ओमताता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी सोमेस्तातय बरोवन ओमतासर सोमेस्त तो वाडोवं. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तस्सो तुमची काळजां तीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भोरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. मनशानो पाटी वसा अशें फोर्मान दीव. मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटेली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजे मौन केदोळ पर्यान रागा रावताय. तुझ्या साकराची तुका बिरमो दिसूं. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. दीस उजवाडटाना तुझ्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो सगळो वावर सुफळ कर. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या.
हालेलुया 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 जागृत रावा आयती रावा कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणा हालेलुया 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 सोमी तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे आसो मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उडास दवरा, सोरू अमक्याच वेळार येतलो म्हणून गरजो धनी जाना आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडणून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेल खबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळावेळार तांची पोड मेजून दिवंक नेमियार उरलो पातयेनेसो आनी बुदवून साकर म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करन आसा तो साकर भागीस सई. सतस हांव तुमकां सांगता, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर तो एक नश्टी साकर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आणकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाताक घमत मारी जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यान थंय ताका लोटतलो. थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोनी. देवाचें उतर. वखली तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू ते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आपलो धनी घरा फाटी येतना आपलें काम करन आसा तो साकर भागीस सई. इस्कॉलांत टिचरीक जर एक अर्जंट मिटींग आसा, कांय ऑफिस रुमाक हेडमिस्ट्रेन आपयलें आनी कितें आसा तर जाल्यार क्लासींतल्या एका भुरग्याक लिडर करन सडाव वचून टिचरीन वेच. हांगा टिचरां आसली आनी ह्या स्टुडंट आसली तुमकां कळटलें. आनी ती येता म्हणसर ह्या भुरग्याची जबाबदारी नांव बरोवन दवरून कोणें उपाद्र केलें, कोण कशी आसात पुरा फाटीं आयल्या उपरांत आनी जायते फावटी ताच्या फेवरेटाचें नांव बरयना, कोण ताका उपाद्र करता तांचें नांव बरोवन आनी पुरा. एक जबाबदारी ती टिचर येता म्हणसर त्या भुरग्याच्या हाती. भाऊन आनी भयणीनो, जावंक पुरो ही जबाबदारी शिस्त पळोवंक, जावंक पुरो थोडे फावटी नोट्स डिक्टेट करूंक, जावंक पुरो आनी कितें आनी कितें आनी कित्याक ही जबाबदारी ह्या भुरग्याच्या हातान दितात. ताचीत ती न्ही, ते टिचरीन दिवची. बहुशा आयच्या वांजेलाक पळयतना हें आमकां अनवायी जाता. आमकां हर एकल्याक देवान एक जबाबदारी दिल्या. ती निजाकी आमची न्ही, ती देवाची. आनी ती जबाबदारी पाळिल्ल्याचेर होंदून आमकां सर्गींचें राज ह्या यमकोण. जेजू जुवांच्या वांजेलाच्या 12व्या अध्यायांत निमाण्या जेवणा वेळार, निमाण्या जेवणाच्या पयलें जावचें मागणें, पूण त्याच ग्रुपाक सर्वी येता. तो मागता, जें कितें हांवें बापात हांव आयकलां तें मात्र हांव सांगतां या उलयलां.
हांवेंच जावन कितें सांगा घडोवन सांगूंक ना. जें कितें बापान केलां तें पळोवन हांव सांगता. हांव ताचो प्रतिनिधी. ताणें सांगलें हांव सांगता. केदींस जेजून जरी तो देवाचो पूत आपणाचो स्वतंत्र क्लेम केलो ना, आपूण सदांच बापाच्या हाती आसा आनी बापाचें काम आपूण मुखारून व्हरता म्हणालो. आनी हेंच आयच्या वांजेला मुखांतर तें काम हर एकल्या थंय तो वांटून घेता. आपणाक कसं दवरिना, आपल्या साकरांचेर या आपल्या पाटला उदारान संगी तें तो वांटून घेता. भाऊ आनी भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेक जर आमी गेल्या तर जाल्यार रचनेचें काम केल्या उपरांत देवान सांगचीं उतरां आदाम आनी येवेक पृथ्वेचो सांबाळ करा. तें बरें करून सांबाळून व्हरूंक मनशाक ताचो धणी जावन नेमलो. मनशान ताच्या जानवायन आनी ताच्या कामान ह्या पृथ्वेचेर अधिकार म्हणजे न्हय नाश करूंक बगार आनीकी मुखार व्हरून पावोवंक देवान एक आपोवणें दिलें. निर्गमन पुस्तकान जर आमी पळयता तर जाल्यार इजिप्तांत बोरगोळ पडलो तेन्ना फाराव्यान झुजेक नेमी हारलो आनी आपणाचो प्रतिनिधी जावन कोणाक कितलें खाण कितली वरवीं दिवचे ती सगळी जबाबदारी झुजेच्या हातीन समर्पिली. पुरच्या आयतारा जेजून पेद्रूक सावयो दिवचे आमी पळयलें. सर्गराजोच्यो सावयो हांव तुका दितलो. जें कितें तूं ह्या संवसारी बांदताय थंय बांदलेलें आसतलें. परत्यान प्रतिनिधित्व जेजूक प्रतिनिधित्व करचें तसलें तसलो अधिकार पेद्रू संगी जेजू वांटून घेता. भाऊ आनी भयणीनो, हें सगळें पळयतना जो कोण प्रतिनिधित्व करता, जो कोण रेप्रेझेंट करता, जो कोण मुखेलपण घेता तो स्वतंत्र न्हय. ताणें जाप दिवंक आसा. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा जर तो नश्टी आनी बेबद्या सांगाता पियोन म्हणटा म्हजो धनी येवंक आनी वेळ आसा म्हणून नश्ट्या सांगाता मेळोन या बेबद्या सांगाता मेळोन कश्टिता तर ताका ताची पोड मेळटली. देखून जो कोण धनी येवन येताना तयार आसा आपणाचें काम करन ताका धनी मान करतलो. पूण आमकां जायते फावटी आमची जबाबदारी विशयान आमकां समजना. आमकां हेरांच्या जबाबदारी विशयान कळीत आसता पूण आमच्या जबाबदारी विशयान जायते फावटी विसर पडटा. आबालाक जिवेशी मारल्या उपरांत देवान कायना लागीं सवाल विचारलें, तुजो भाऊ खंय आसा? हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो? कायनाचें सवाल. खंडीत जावन आमी हरी एकले एकामेकाचें राखणें, एकामेकाचेर जबाबदारी देवान दिल्या. डायरेक्ट जावन न्हय तर जाल्यार इनडायरेक्ट जावन आमकां हरी एकल्याचेर निगा आसा, जबाबदारी आसा. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाचेर कितलो चड अधिकार तितली चड जबाबदारी. कुटुंबांत घोव बायले मदें घोवाक बायलेचेर जबाबदारी आसा. तेंच आल्तारी मुखार दिल्ली ती भास सुखांत तशें दुखांत कश्टांत तशें पिरेन तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो, हांव तुजो मोग करतलो, हांव तुका सांबाळटली. एकामेकान दिवची ती भास. आवय बापायक भुरग्यांचेर आसची ती जबाबदारी. जावं पुरो बरें शिकाप, बऱ्या गुणांनी वाडोवचें, ह्यो सर्व जबाबदाऱ्यो भाऊ आनी भयणीनो एक मुनियारपण, एक लिडरशीप, एक देवाच्या हातान तावन येवचें तसलें सांबाळचें तसली जबाबदारी आमकां देवान वांटून दिल्या. ह्या जाकेक आसा, लायकाक आसा, हरी एकल्याक आसा. असो अर्थ कितें? पयल्यान असो अर्थ देव तुका पात येता. गॉड बिलिव्स यू, गॉड ट्रस्ट यू अँड दॅट्स वाय ही ट्रस्ट यू. पात येल्ले शिवाय आमी कोणाकच जबाबदारी दिना. जबाबदारी दिल्ल्याचो संकेत ह्या मूळ जावन आसा पातयेनी. ही बिलिव्स यू. तुजेर पातयेनी आसल्यान तुका तें काम करूंक जाता म्हणून ताणें समजल्ल्यान तुका ती जबाबदारी दिल्या. आनी जर तूं चिंता हें म्हज्यान साध्य ना, हें कितें म्हाका मेळना, सॉरी, तशें म्हळ्यार तुका तुज्या सक्ते विशयान, तुज्या टॅलंटा विशयान, तुज्या कॅपॅसिटी विशयान तुका समजून येना. देखून केदींच पुरपूर नाका तुका मेळिल्ल्या जबाबदारी विशयान. हेरा संगती विशयान सांगता न्ही, जावं पुरो थोडे फावटी ऑफिसांत तूं काम करचें खात्तें म्हणून तुज्या पाठीर आनी 4 गुणयो बसयतात तें सांगता न्ही.
कुटुंबाची जबाबदारी प्रत्येक जावं पुरो वाड्यांतली जबाबदारी जावं पुरो फिरगेजींतली जबाबदारी जायते पटी आमी ह्या जबाबदारेक पाटी प्रतिफळ कितें मेळटा ताचेर वंदोवन जायते पटी जबाबदारी घेवची आसा. जर बरें रेकग्नेशन या जर बरे पयशे मेळटात तर जाल्यार ती जबाबदारी सांबाळ मेळटा जाल्यार ती जबाबदारी घेवंक तयार आसा. पूण तीच तातूंत कांय प्रतिफळ ना तर जाल्यार ती जबाबदारी घेवंक तयार ना. ही आमी संवसारी दृश्टीन मेजल्यार मात्र. पूण जर तूं ती जबाबदारी देवान तुका दिवचो एक अवकाश आनी ती जबाबदारी सारक्या रितीन समर्पक रितीन सांबाळच्या मुखांतर तुजें सर्गीचें राज जोडूंक तुका एक अवकाश. खंडीत जावन हांव सांगूंक आशें ना हांगा म्हणून आमी सर्गीचें राज आमच्या प्रयत्नान जोडटा म्हणून सांगचें न्ही. सर्गीचें राज देवाचें एक देणें, तें संपूर्ण देणें, ताच्या विशयान कांयच तक्रार ना. तरी ती देणें जोडिजे तर जाल्यार जें कितें जोडून देवान दवरलां तें हांवें घेजें तर जाल्यार म्हाका हांवें एक जबाबदारी पाळूंक आसा, हांवें एक ताका स्पंदन करूंक आसा. तुजी जबाबदारी पाळूंक देवातान मजत मागचे हक्की तुका आसा. पयल्यान हांवें म्हळें जबाबदारी तुका दिल्या म्हळ्यार अर्थ देव तुका पाती येता म्हणून अर्थ. त्या संदर्भार तुका एक ताचो प्रतिनिधी जावन ताणें नेमला जाल्यार तुका तो पाती येता. तुज्या सक्तीचेर ताका विश्वास आसा म्हणून अर्थ. आनी दुसऱ्यान जेन्ना एक कश्ट म्हणून बघता तेन्ना त्या देवा सरशी वचून ताचो आदार मागचे हक्की तुका आसा. जायते पटी आमी जबाबदारी विपरीत जातना सोसूंक जायनातले वेळार विविध रितीचे उपाय सोदता. जायते सोरोप येतात आनी कितें करतात आनी कितें करतात आनी कितें करतात. तो खंडीत जावन उपाय देवान दिवचो न्ही. तें केल्ल्या वेळार तुजी जबाबदारी पाळूंक तुका चड सकत मेळना. ती जबाबदारी विसरोवंक तुका त्यो संगती तुका कुमोग करूंक पुरो. पूण ती जबाबदारी आनी चडता शिवाय उणी जायना. आनी ह्या खातीर जेंकेतना आमी देवा प्रत्येक जाण देवाळाक भेट दिता ह्या मागणें करता आमची जबाबदारी देवा मुखार हाडटा. मोइजे रडोवंक लागलो देवा लागीं. ह्या देवर्त्या परजे कितें हांवें जल्म दिला, ह्या देवर्त्या परजेक म्हाका कितें लिडर जावन नेमलाय, म्हज्या फाटीर कितें आसात, म्हज्यान हें सोसूंक जायना. रडलो. देवान ताका आदार दिलो. देवान जरी ती परजा इस्रायल परजा मोइजेन जल्म दिल्ली न्हय तर जाल्यार देवान ताका नेमलो, आपणाच्या हातेर जावन नेमलो. आनी मोइजेन आपलें सगळें जिवीत म्हणयत उण्यार 40 वर्सां ह्या परजे बसत जरयली. भाऊ आनी भयणी, सालमावरायाक जेन्ना राय जावन नेमलो, ल्हान प्राय कांय 20 वर्सां प्राय ताका देवा लागीं मागोवंक लागलो. तो देवाळ समर्पिताना जेरुजलेचें देवाळ ताणें पयलें केल्ली करनीत म्हणयत जेरुजलेचें देवाळ ताणें देवाक समर्पीत केलें. आनी तेन्ना देव ताका दिश्टी पडल्या वेळार कितें जाय म्हणून विचारतना तो म्हणटा हे देवर्त्या परजेक सांबाळचें आसली एक जानवाय म्हाका दी. देखून आमकां हर एकल्याक आमची जबाबदारी समजूंक आनी ती पाळूंक जाय आसची मजत मागचें हक्क देवातावन आसा. तालेंताच्या ओपारेन भावन आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक लेख दिवंक आसा. ह्या वखदाक खंडीत जावन आमी उडास करूंक फावो, आमी मतीक हाडूंक फावो थोडे पटी आमच्या कुटुंबांत पाळचें आसली या येवचें आसली जबाबदारी थोडे पटी ती स्त्रियेचेरच बायलेचेरच या घोवाचेरच घालचें आसले या आनी कोणाचेर घालचें आसले टेंडन्सी संवय आसता. दोगांयकी त्या कुटुंबाचेर जबाबदारी आसा. प्रत्येक जण भावार्थान वाडोवचें आसली. कित्याक आज विविध कारणांक लागून प्रत्येक जण कामाच्या कारणाक लागून जोडी सांगाता जियेनांत एकलो परगांवांत एकल्या गांवांत आनी कितें अशें समस्या आसतना जायते पटी भुरग्यांतय ती जबाबदारी पाळूंक इल्ले कश्ट भोगतात. हांव सलवतात म्हूण सांगना, कश्ट भोगतात. पूण दोगां दुसऱ्यो भास उलयती जाल्यार, भास म्हळ्यार आमी उलोवची भास न्हय, प्रामुख्यता दुसऱ्या हेर संगतीक दिती जाल्यार, द्वंद्व संगतीक दिती जाल्यार, एकलो संवसारी संगतीत आनी एकलो सर्गीच्या संगतीक दिती जाल्यार भुरगीं तांकां सलीस जावचें पाळटात. आनी केन्ना घोव बायले थंय आवय बापाय थंय फूट आसा, ती फूट वापारच्यान भुरगीं भोव शाणी जातात, भोव हुशार जातात. आनी ह्या खातीर पयिल्ल्यान घोवा बायलेन आपल्या जिविताचेर आपल्या आत्मीक कायदे आपल्या जिविताचें प्रामुख्यता कितें म्हूण समजून तें कुटुंबांत एक स्थापीत करची एक जबाबदारी. जायत्या विच्छेदन जाल्ल्यांच्या भुरग्यांक भेटलां, विच्छेदन जाल्ल्यांच्या, डिवोर्स जाल्ल्यांच्या. आनी असो तो परिणाम आमी जायते पटी चिंतूंक पुरो. म्हाका ताच्या सांगता जियोंक जायना, म्हाका तिचे सांगता जियोंक जायना देखून विच्छेदन म्हणून. पूण तसो परिणाम जो भुरग्यांचेर पडटा आमी कोणूच समजोवंक शकना.
जो मोग या बरेपण त्या बापायन दिजे त्या भुरग्याक आवयन दिवंक जायना आनी जें कितें आवयन दिजे आनी एका बापायन दिवंक जायना तें कितलेंय प्रयत्न कर तूं जायना. जें कितें तुज्या आवय तावन तुज्या बापाय तावन तुवें घेतलां आनी एकल्या तावन तुज्या बाप्पू तावन घेवंक जायना. आनी ह्या खातीर भावनो आनी भयणीनो, न्ही मात्र आमची कुशळाई, न्ही मात्र आमचो संतोश, न्ही मात्र आमचें स्वतंत्र, जे कोणाक आमच्या अधीन देवान दिलां तांच्या विशयांत पळोवचें जाल्यार हक्क आनी कर्तव्य आमकां आसा. तुवें तुज्या बायलेचो घोव जावन जें कितें तुवें दिजें आनी एकल्यान दिवंक जायना. उडास दवर. आनी एकल्या परक्या मनशान दिवंक जायना. तुज्या बायलेच्या बापायनी दिवंक जायना, भावानी दिवंक जायना, कोणाय दिवंक जायना, तुवें मात्र दिवंक साध्य. आनी जें कितें तूं एक स्त्री, तूं एक बायल जावन कितें तुज्या घोवाक तुवें दिवंक साध्य, तो मोगू आनी तें बरेपण. आनी ह्या खातीर आमच्या इगर्जमध्ये जें कानून कॅनन लॉ 1050 म्हणटा, खास जालो असो प्रमुख उद्देश एकामेकाचें बरेपण. वेल बिईंग ऑफ द स्पाउजस इज द प्रायमरी गोल ऑफ मॅरेज. वेल बिईंग ऑफ द स्पाउजस, एकामेकाचें बरेपण घोवा बायलेचें. आनी तें बरेपण कोणाय दुसऱ्यान दिवचें न्ही. घोवान बायलेक आनी बायलेन घोवाक. तें हेर कोणाय दिवंक जायना. त्या खातीर देवान एकामेकाक दिवचें. भावनो आनी भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत जेजून सांगची ती उतरां, कोणी म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचें पॅड बांदून ताका दर्याच्या गुंडायक उडयल्यार बरें. असो अर्थ न्ही एकल्याक नास करीजे या एकल्यान जीवघात करीजे. असो अर्थ जेजू आमकां दिल्ल्या जबाबदारेचें महत्व कितें म्हूण समजयता. प्रत्येक जावन ल्हाना भुरग्यांचेर जी जबाबदारी आमकां आसा, जावं पुरो इगर्जेंत एका याजक आसा, क्लासींत एका टिचरीक आसा, घरा एका आवय बापायक आसा, ती जबाबदारी पाळचें कितलें गरजेचें म्हूण जेजू ह्या वाक्या मुखांत आमकां शिकयता. हे मिसेज बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन आमची जबाबदारी समजून घेवचें जाल्यार देणे मागया. देवा हांव असगत, पूण एक तूं म्हजेर फातये लाय आनी ती जबाबदारी तुवें दिल्याय आसता ती पाळचें जाल्यार धैर्य बरेपण शेगूण म्हजें थंय रुपीत कर म्हणून ह्या मिसेजच्या बलिदाना मुखांत मागया. खंडीत जावन जे भुरग्यांचें देणें देवान ताचें देणें तें दिलां तें सांबाळूंक की तो त्राण दितालो, तांकां सारकी वाट दाखोवंक की बुदोवंक काय तो जन्वाई तो दितालो. निराशी जावंक न्ही, आमच्या कामांत सुडसुडीत जावंक, आमचें काम सारके रितीन वेंगूंक तो आमकां आदार दिवं. आमेन. कानिको घेऊन आमच्या आतानी पुढच्या काया खात्या काळजानी ओपन की बापारी आमची चिनी बोल तू आमकां तुझ्या दिन्यानी बोल तू आमकां तुझ्या दिन्यानी Unduku wasu wainda kasu sangkit Bapa amci jin Yesu sumur pundita surwau ramsu bidai tam sawu gutu mukasu swikar कर हे Bapa स्वीकार कर तू आमकां स्वीकार कर हे बापा स्वीकार कर तू आमकां. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त तुझ्या मुगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाथयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी सुमेस्त भक्तां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामे तुका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावर्त सगट परगतुया सोम्याची तुझे मरण आमी स्मारता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगता तुझ्या येण्या सोम्याची आमी अत्रिता बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्या तिथे आमच्या भाव मणीचे कोट कर तांकां तुजे इश्टकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोजोळीन म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे भगवान धर्मता आनी स्वर कळीन तुका मानवाल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनार. आमेन. हांव सुमेस्तंग जेजून देवाची भुरगीं केल्यात. हे एक भाग एक जबाबदारी जावन आसा, कित्याक ताच्या भुरग्यां बरी जियोवचें तितलें सलीस न्हय. प्रत्येक जावन जी जबाबदारी आमच्या कुटुंबांत आमकां दिल्या ती सारक्या रितीन पाळूंक जाय अशी मजत मागून जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्त सुभागे. सुम्या तुवें तुमचे म्हाका फोना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. पवित्र
नवी जीवनाकी वाटायले या वोट मोगांता कामी सेव्या आमच्या काळसा सोरायता कामी करया दैविक शक्ती आमी भरया तासो सांगा सोडूया या वोट मोगांता कामी सेव्या आमच्या काळसा सोरायता कामी करया दैविक शक्ती आमी भरया तासो सांगा सोडूया प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हण तुवें येवचेले. हे तुझ्या मोगाचे येवसने बसत व दिनवसने सोयज्ञ संभ्रम म्हणू जेजूच्या नावांत आटातलेली तुझे सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखानूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे वडोका. दया करून बसात. भाव भयणीनो, तुमकां सोमेस्ताक सर कार्मेलीत प्रादींच्या आनी प्रदर्शनाच्या नांवी बरो संतोश बरी दीस आमी मागता. फाल्यां सप्टेंबराची 1 तारीख परिसर राखणे खातीर मागण्याचो दीस. वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर फॉर द केअर ऑफ क्रिएशन. सप्टेंबराची 5 तारीख मंगळार भारतांत स्मरण कोलकाताची सा मदर तेरेसा आनी त्या दीस भारतांत शिक्षकांचो दीस. सर शिक्षकांक ह्या दिसाचे उल्हास आनी शुभाशय आमी फाटयता. तांकां सर बरें मागता. पूर्ण शेतांतलीं आचरणां. सप्टेंबर 3 आयतारा कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक संचालन मंगळूर मांडून हाडटा. कॅरिझमॅटीक रितीर संजेच्या 4 वरांतावन 7 वरां पर्यंत. चलची ही मागण्या विधी मनादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस SVD दैवीक उलो रितीर मंदिर मुल्की वो सोलोन व्हरतलो. नामान बाळक जेजू सप्टेंबराचो अंको. मोंती फेस्ताचो दाटो मोठो कुटुंब आनी बेळ्या संबंदी कुरकुरीत आनी सकाळीक लेखनां तशेंच स्पर्धे आटापलेलो. नामान बाळक जेजू पत्राचो अंको काल प्रस्तुतावन आयला. जे कोणाक पोस्टार येता तो ह्या हप्त्यान तुमकां घरा पावतलो. कोणाक सुंगडी प्रती जाय तुमी स्टॉलान वा कावंटरान तावन घेवयेत. मोंती फेस्त नोवेन. आज मोंती फेस्ताच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. कालच्या दिसा पुला सांगाता भुरग्यांनी साकर आड मोरयेक अर्पिली. सुमार 100 किल्याचे चड साकर भुरग्यांनी हाडली आसा. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा नोवेनाक येतना पुला सांगाता टूथपेस्ट हाडून दिवचो. 9 दिसांचे नोवेन जाल्लेंच ह्यो सर संगती वा वस्तू आमी गरजेवंतांक आनी अनाथ आश्रमाक दान दितले. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावात.
मुंती साहेबिनीच्या नव्यान जरी संजेच्या मिसा वेळार आज आमी करता तरी आमी सुमेस्तांक हे भक्तीपण आदारच्याक मोठ्यान आमी नव्यान करया पयल्यान. ए बाळ मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका निटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुजे जिणयेंत सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय आनी ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सुमयेचे चरण दसी म्हणून प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची जिणी तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजे दराळ आशिर्वादा मागून धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ए मोरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टां दुखांत विघ्न अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळ मोरये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशी हीं फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोवारी प्रसार करतात गे, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्यांचो आनी शेगुणी जिणयेचो परमळ आमचे बवरे प्रसार जायसो कर म्हूण मागता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले आमचिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूं दिवं नाका पूण वैतांतल्यान आमकां निवार. नमान मोरये, कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचे मे मोपप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळांत. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादित सदां सदां. आमेन. बाळ मोरये, आमा पासत विनंती कर. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां संगता रावूंसो म्हजो संतोष दिता सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेनेरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या सर्व गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत कितें उणें आसा जावं पुरो तुमच्या जिणये संगतीने थंय कितें उणेंपण तुमकां दिसता, मुरये लागीं सांगा, थंय भरती करून दिवंक. जावं पुरो चड राग येता, या अळसाय आसा, ह्या सारकी समजून येना, ह्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें थंय दोगांय तुमी सारकी जबाबदारी घेनात. एकल्याच्याच माथ्यार सगळें काम आनी भुरग्यांच्या फुडारा पासत ती मागया. बरें शिकाप, बरें शिकून आनी आमची भुरगीं वाडचे पासत मागया. ह्या आधुनीक काळार प्रत्येक जावन आमची भुरगीं विविध वडण्यांक बली जावन आसात. आमच्या भुरग्यांक राख म्हणून मागया. जे कोणाक भुरगीं नात भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हणून मागया. आनी तशेंच जे कोणा मदें इतलो माना भेद आयला, विच्छेदनाचे चिंतून आसात या त्या वाटेर आसात, हे बाळूक जेजू धारून जाल्ल्या ह्या काळजांचेर तुज्या मोवाळ्याची दिश्ट घाल. एकामेका बोगसून परत नवें जिवीत सुरू करूंक जाय अशी मजत तांकां फावो करून मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिरेस्त भावंडांक सुम्या मुखार हाडया.
तशें सांग हेर जायतीं त्यास वांगा आयल्यांत बरी सैरीक मेळचे पासत बरें काम मेळचे पासत परगांवाचे विजा मेळचे पासत ही सर्व मागणी बाळका जेजू मुखार दवरून सांगत आमी म्हणया हे भगिवंत तूं जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापेतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावून दिवंक कोलोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुजे बेसावनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या पक्षता तशें आमची पत्ता गोस आनी आमकां ताण पडूं नाका पूण वायटांतल्यान काडून नमान मुरी कृपेन बरलेले सोमी तुजे सांगत आसते आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देव मनीस जाल्ले तसलें वर्तन घडीत मती हाडन या मिस्तेराक मान करन 12 पावटी हो मिस्तेर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो आनी 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 देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकूळ तिची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी. कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरडूच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकार आमचेर गेल्या सर्व आशिर्वादां करगां जावन सांगता म्हणया ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां बेचूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वरून येतल्या. तूं जावन आसायत आमचो देव सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विसरून दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान देऊन दे आणि तुझी खळनतली दैवीक मजल सोडून दे. सर्व स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद मागून घेऊया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाटवरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद देव. जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आणि रास करता सासनाच्या सासना. रागाच्या जेजू बाळका मान करता लागी आनी पयस जावं सगळीं जगल्या. महिमामी तुजी वर्णिता तुजी बरीची येवकादा मागता. जेजू बाळका आमकां विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ. माया मोकाची दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव. जेजू बाळका आमकां विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ.
माया मोगाची येव दी कुर्पेचे बेसाव दी आमकां कुर्पेचे बेसाव मुखार पुत्रा सोवे आमकां बऱ्या आशिर्वाद दी आमकां